प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दी म्हणटा. आयज सोमार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकुचो 10वा विसवोर वोड 17 ते 27 पर्यंत. मार्क चॅप्टर 10 verses 17 to 27. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. तो वाटेक लागच्या वेळार एक मनीस धांवन आयलो. ताचे मुखार दिमी म्हणून ताणें जेजू कडेन विचारले, बऱ्या गुरुजी, सासणीक जिवीत म्हजें दायज करून घेवचे खातीर हांवें कितें करूंक जाय? जेजून ताका म्हणलें, म्हाका बरो कित्याक म्हणटाय? एकल्याच देवाक काडून कोणूच बरो न्हय. तूं आज्ञा जाणूय, जिवेशी मारूं नये, पोरदुवार करूं नये, चोरूं नये, लोटीक गवाय दिवं नये, पेल्याक फसोवं नये, तुज्या बापायक आनी आवयक मान दी. त्या मनशान असो जबाब दिलो, गुरुजी, म्हज्या भुरगेपणांतसावन हें सगळें हांव पाळून आयलां. तेन्ना ताचेर नदर मारतना जेजूक ताची अपुरबाय दिसली आनी ताणें म्हणलें, एक उणें तुका, वच, तुजे कडेन आसा तितलेंय वीक आनी गरिबांक दी, आनी तुका स्वर्गांत थेवो मेळटलो. मागीर ये आनी म्हजो पाटलाव कर. पूण ही उतरां आयकून ताच्या तोंडार काळोख पडलो आनी ताचे लागीं खूब गिरेस्तकाय आसली देखून खोंती भरीत जावन तो कोडसरलो. जेजून आपणा भोंवतणी नदर मारून आपल्या शिसांक म्हणलें, गिरेस्तकाय आसलेल्यांक देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक कितलें कोटी. ही उतरां आयकून शीस तटाकले. पूण जेजून नव्यान उलोवन म्हणलें, म्हज्या भुरग्यानो, देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक कितलें म्हूण कोटी. एका ग्रेस्त मनशाक देवाच्या राज्यांत भितर सरचे परस एका उंटाक सुयेच्या बिड्ड्यांतल्यान वचून ओदीक सोंपें. ते ओदीक थटाकले आनी एकामेकाक म्हणूंक लागले, तशें जाल्यार कोणाक म्हूण थारोवन मेळोंक जाता? जेजून तांचेर दोळे लावन तांकां सांगलें, मनशा कडेन तें घडना, पूण देवा कडेन तशें न्हय. कित्याक देवा लागीं सगळें घडटा. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या शिवर्तमानान आमी वाचता की एक गिरेस्त मनीस जेजूशी येता. आयकात बरे भाशेन, गिरेस्त मनीस, ज्या मनशा कडेन खूब दुडू हा, खूब पयशे हा, खूब भांगार हा, भाटां हा, बेसां हा, आनी तो येता जेजू कडेन आनी म्हणटा, बऱ्या गुरुजी, सासणीक जिवीत म्हजें दायज करूंक घेवचे खातीर हांवें कितें करूंक जाय? भाव भयणीनो, आयकात ताचो प्रश्न. आमी जेन्ना हो मनशाचो प्रश्न आयकता आनी देवाच्या उतरान आमी ह्यो वस्तू आयकता, तेन्नाच की आमकां जें जेजू सांगतलो आयच्या शिवर्तमानांत ती सजमणी आमकां मेवतली. तो येता जेजू कडेन आनी म्हणटा, बऱ्या गुरुजी. जेजूक बऱ्या गुरुजी म्हूण मानता. तो जेजूक सोम्यान देव म्हूण मानिना, ताका एक प्रवादी म्हणून मानिना, ताका एक देवाचो पूत म्हूण मानिना. बऱ्या गुरुजी म्हणटा, सासणीक जिवीत म्हजें दायज करूंक घेवचे खातीर हांवें कितें करूंक जाय? भाव भयणीनो, त्या वेळार तो लोक पोन्न्या कराराचो आसलो आनी पोन्न्या कराराचो लोक आसलो म्हणून तांकां ते मानामेन जे मोसेसान दिल्ले, देवान मोसेसाक दिल्ले आनी ते लोकांक दिल्ले, ते मानामेन, ते 10 मानामेन तांकां करूंक जाय आसले. आनी तो पयलो मानामेन खंयचो आहलो? तुमी तुज्या सोरेस्पराचो मोग तुज्या सगळ्या काळजान, तुज्या सगळ्या मोनान, तुज्या आख्या शक्तीन, तुज्या आख्या कुडीन तुवें करूंक जाय. आनी पयलो मानामेंत आहलो की देवाचो मोग पयलो करूंक जाय. म्हणटच जेजू ताका कितें सांगता जेन्ना तो म्हणटा हांवें कितें करूंक जाय तें? भाव भयणीनो, तो म्हणटा, म्हाका कित्याक बरो म्हणटाय? देव एकलोच बरो. तेजे उपरांत तो कितें सांगता? जिवेशी. तो म्हणटा, तूं आज्ञा जाणय, जिवेशी मारूं नाकाय, पोटवार करूं नाकाय, चोरूं नाय, आनी सगळ्यो ज्यो मानामेंत जे देवान दिल्ल्यो मोसेसाक जे तो जाणो आसलो ताका सांगता ते कर म्हणटा. आनी हो भुरगो कितें म्हणटा जेजूक? गुरुजी म्हणटा, म्हज्या भुरग्यापणार्थान ह्यो सगळ्यो हांव पाळून येयलां. भाव भयणीनो, ही व्हडली फट जावन आसली. ही व्हडली फट जावन आसली कित्याक जेजू देव तो जाणो आसलो की हो मनीस, हो भुरगो केन्नाच म्हणजे जेन्ना तो भुरग्यापणार्थान आसलो तो हें सगळें पाडून नासलो. तो पाडून नासलो. कित्याक?
पयलो जो मानमेंत आसलो की देवाचो मोग पयलो करूंक जाय. जेन्ना तो म्हणटा हें सगलें केलां, जेन्ना भुरगो आसतना जेजू आतां ताका कितें म्हणटा, एकूच उरलां, वच तुजे कडेन आसा तितलें वीक आनी गरिबांक दी आनी तुका स्वर्गांत थेवो मेळटलो. मागीर ये आनी म्हजो पाटलाव कर. भाव भयणीनो, आयकात बरे भशेन देवा जेजूची उतरां. एक उणें तुका, वच तुजे कडेन आसा तितलें वीक आनी गरिबांक दी आनी तुका स्वर्गांत थेवो मेळटलो. मागीर ये आनी म्हजो पाटलाव कर. भाव भयणीनो, जेजून जेन्ना ताजो जाबाब आयकलो की तो म्हणूंक लागलो, गुरुजी म्हज्या भुरग्यापणांतल्यान हांवें सगल्यो मानामेंत केल्यात, हांवें सगलें पाळलां भुरग्यापणांतल्यान. जेजू जाणो आसलो की तो भुरगो फट उलयतालो म्हणून. कित्याक भाव भयणीनो, कोणाकूच फकत जेजू ह्या संवसारान येयला तो ताणेंच फकत हे मानामेंत म्हणजे पाळले. कोणेनूच हे मानामेंत पाडूंक ना आनी आजून पासून कोणाकूच हे मानामेंत जे देवान दिल्ले मोजेसाक आजून पाडूंक जावचें ना. फकत जेजून पाळले ते मानामेंत. सो जेन्ना जेजून ताका सांगलें तूं आतां वस सगलें वीक, तो कितें जालें भाव भयणीनो, तो गेलो. कित्याक ताजो मोग आसलो ताज्या दुडवांचेर, ताजो मोग आसलो ताज्या भांगाराचेर, ताजो मोग आसलो ताज्या भाटांचेर, ताजो मोग आसलो ताज्या पोजिसांवाचेर. आयज भाव भयणीनो, आमी 2000 वर्सां जावन आमी म्हणटा आमी भावार्थी जेजूचे. हो प्रश्न जेजू आमकां विचारता. तो म्हणटा, हांव तुमच्या जिवितान पयलो आसा? हो तुजें पोजिसांव जें आसा, इग्रोज मातेन आमचे सगळे लिडर आहात, खूब लोक लिडर आहात. आमच्या देशान हे जे लिडर आसात ते सगळे आहात. सगल्या कडेन लिडर आहात. खरें म्हणल्यार आमी सगळीं म्हणटा आमी देवाचो पाटलावदार करता. आमी लोकांक म्हणटा ते म्हणे आमी एके भाशेन आमच्या मेंढऱ्याचें काम करता. पूण खरें म्हणल्यार आमी खरेंच मेंढऱ्याचें काम करता, आमच्या पोजिसांवाचें काम करता, आमच्या दुडवांचेर काम करता. आमकां जी पदवी आसा ताचेर आमी ताचो मोग करता. आनी भाव भयणीनो, जेजू जाणो की आमी खरेंच ताचो पाटलावदार करिना म्हणून, आमी ताचे पाटलावदार न्हय म्हणून, आमी सगळे फोटींग जाल्या म्हणून. कित्याक आमी म्हणटा जेजूचे पाटलावदार म्हणून, पूण आमचो मोग आमचेर, आमचो मोग आमच्या पोजिसांवाचेर, आमचो मोग जावन आसा आमच्या दुडवांचेर, आमचो मोग जावन आसा आमचे पदवेचेर. आनी जेन्ना त्या दिसा आमी खरें जेजूचे पाटलावदार जाता, आमी खरें जेजूचे शीश जाता, आमी पळयना आमचे पोजिसांव कितें तें, आमचे कडेन कितले दुडू आसात ते, फकत आमी आमची चोत्राय आनी आमची सगलो भावार्थ जेजूचेर आनी ताच्या उतराचेर दवरता. आयज भाव भयणीनो, आमी आमकांच एक प्रश्न विचारुया. आमी दुसरी आहात, थोडी म्हणटा आमी आयकता, सगळे आमी मिसाक वेता, इगर्जेन वेता, आमी आयकता, जे आमकां सांगतात ते आमी आयकता. खरें आयकतात आमी? खरें आमी जेजूचे पाटलावदारच्या उतरा प्रमाणे आमी चलता? खरें जो लोक आमकां सांगता ते खरेंच आमकां सत सांगता? खरेंच ती जेजूच्या मोगान आसा, तो फकत आमकां एक सांगतात आनी कोत्तात दुसरें? आयज भाव भयणीनो, आमची चोत्राय फकत जेजूचेर दवरया. आमची चोत्राय फकत जेजूच्या उतराचेर दवरया. आनी तें उतर आमच्या काळजान धरून, आमच्या मनाची नोडसणणी करून तें उतर आमी पाडुया आनी जेजूक आमच्या जिवितान पयलो जागो दिवया. तेन्नाच की आमी खरें पाटलावदार जातले. खरें आमी हें जें हो प्रश्न जो ह्या भुरग्यान विचारलो, ताणें कितें विचारलें जेजूक? ताणें म्हणलें, सासणीक जिवें म्हजें दायज करून घेवचे खातीर हांवें कितें करूंक जाय? आमी फकत जेजूचेर भावार धरूंक जाय भाव भयणीनो. आमच्यान कांय करूंक जायना. आमच्यान खूब देवस्थपण आनी धर्म आनी हें आनी तें कसलेंच करूंक जायना. आमी फकत आमी जेजूच्या उतराचेर भावार धरुया. तेन्नाच की आमी खरेंच एक सासणीक जिवीत आमी भोगूंक पावतले आनी ह्या संवसारान आनी ताचे उपरांत सासणाचें जिवीत जेजू बरोबर जिवोवंक आमी पावतले. आयज भाव भयणीनो, ह्या उतराचेर आमी खरीच भाशेन नियाळ करुया आनी हें सासणीक जिवीत आयजतान जेजूच्या पाटलावदार जावन आयजतान आमी हें भोगूंक फुडें सरुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव उडयता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक. आमच्या सुरुंदरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.